कुंकल तालुक्यात येवपी आमठाणे धरणाचे दुरुस्ती काम दिसान दीस लांबणेचेर पडत आसा। फाटल्या सुमार 2 म्हयन्यां परस चड तेंपाच्यान हे दुरुस्तीचे काम चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता। आपतकालीन वेळार समस्या निर्माण जावची न्हय म्हण ह्या धरणाचेर नवीन गेट बसयतात। मात हे नवीन गेट बसोवपाचें काम अजून लेगीत पुराय जावंक ना। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आनी कामाची सध्याची गती पळयली जाल्यार हे काम पुराय जावपाक आनीक किमान 8 ते 10 दीस लागपाची शक्यताय आसा। तसो अदमास लेगीत संबंधीत खात्याच्या सुत्रांनी व्यक्त केल्लो आसा। आमठाणे धरणाचेर दुरुस्तीचे काम हे 2 म्हयन्यां पयलीं हातांत घेतिल्ले। फाटल्या जुलय म्हयन्या मेरेन हे काम पुराय करपाचे जलसंपदा खात्यान नियोजन केल्ले आनी ते दिकेन तांचे यत्न लेगीत चालू आशिल्ले। मजगती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी जलसंपदा खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी दुरुस्तीच्या कामाचो आढावो घेतले उपरांत जुलय म्हयनो सोंपता म्हणसर हे दुरुस्ती काम पुराय जातले असो विश्वास व्यक्त केल्लो। मात जुलय म्हयनो सोडूनच दियात, ऑगस्ट म्हयनो सोंपलो तरी लेगीत हे काम अजून पुराय जावंक ना। आता हे काम केन्ना एकदांचे पुराय जाता ताची सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ली आसा। दुसरे वटेन खोशयेची गजाल म्हळ्यार ह्या धरणांत आता उदकाचो सांठो नियंत्रीत करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा। जे वेळार ह्या धरणाचे दुरुस्तीचे काम हातांत घेतिल्ले त्या वेळार ह्या धरणांतलें उदक भायर सोडून कमी केल्ले। ते वेळार जेमतेम 5 मिटर इतक्या लेवलाचे उदक धरणांत आशिल्ले। ताका लागून धरणा सरभोंवतणचे पात्र सुके पडिल्ल्याचे दिसून येताले। मात फाटल्या 7-8 दिसांच्यान पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून धरण परत एक फावट भरिल्लें आसा। ताचे उपरांत हे उदक भायर सोडपाचें बंद केल्लें आसा। ताका लागून ह्या धरणांत आतां उदक भरिल्ल्याचे दिसून येता। मंगळारा सांजे मेरेन ह्या धरणांत जवळपास 45 मिटर इतके लेवलाचे उदक आशिल्ले अशें कळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।